सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना दिवचना रे दिवचना युनिटी बॉल जाऊ दिवचना दिवचना रे दिवचना युनिटी बॉल दिवचना एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Unity Wall I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Unity Wall I'm gonna go सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना I'm gonna go I'm gonna go Unity Wall I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Unity Wall I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Unity Wall I'm gonna go एक दो एक दो बीजेपी को एक दो एक दो एक दो बीजेपी को बिरसा भगवान बिरसा मुंडा हाचे कार्य तर तांकां खबर आशिल्ल्यानी जमीन जंगल हे ते राखपा खातीर त्याने ब्रिटिशा कडेन लढो घेतलो त्याने आणि आज म्हाका दिसता हांकां फक्त मरे आयडॉल जे आहा पळय तांकां घेवन प्रोपोगंडा करपाचो आसा तांकां केन्ना समाज याद येता खबर आहा जेन्ना पोर्टफोलिओ काढून घेतलो न्हू तेन्ना समाज याद येता जेन्ना इलेक्शनाक पडले उपरांत तेज्या नंतर समाज याद येता जेन्ना तांकां खातें दिवपाचें आसता तेन्ना समाज याद येता बाकीच्या टायमार समाज दिश्टी पडना तांकां बाकीच्या टायमार कितें दिसता आमी सगळ्यांचे म्हणटा ते इलेक्शनाक पडले काय न्हू तेंचे तुमच्या दारान येतले थंयसर इलेक्शन पावले काय न्हू तुमच्या दारान येतले थंयसर म्हाका दिसता की फाल्यां सकाळी ते कशे उलयतले हांव तांकां तेंच सांगलें आहा मरे ते एक जाप काडीत न्ही तांकां फुडले फावटीची तिकेट मेळटले सांगचो तांकां फुडले फावटीची तिकेट दारान घेवपाना तांकां ही पॉलिटिकल पार्टी सो म्हाका दिसता की हांचेर विश्वास दवरून काय अर्थ उरपाचो ना तांकां खऱ्यांनीच तर समाजाचे पडलेले आसा जाल्यार आतां भायर सरून हे समाजाक सपोर्ट करपा लागून या पार्टी सायडीक दवरात पार्टी तुमकां घडयना समाज तुमकां घडयता पार्टी फक्त तुमकां कार्यकर्ता कशे वापरतात समाजान तुमकां घडोवन प्रत्येक म्हाका सांग एक आमदार समाजाची वोटिंग घेनासतना आमदार जाला सांग आमचो समाजाचो एक आमदार समाजाचे नाव वोटिंग घेनासतना आमदार जालेले पळय मेन कितें आसा की हे समाजाच्या नांवान वोटिंग तरी घेता मागीर ताच्या नंतर समाजाक पळोवपाक फाटी उडोवन पळयना सो म्हाका दिसता इट इज अ टोटल फेलियर वी हॅव 4 MLAs तवडकर आसा गोविंद गावडे आसा गणेश गांवकर आहा जो स्पीकर आहा आणि आतोनवाज आसा हे चारूय आमदारांनी हांगासर येवन दाखोवपाचे की बाबा आमी समाजाच्या वांगडा आहा आणि समाजाचेर अन्याय जावपाक दिवपाचे ना जाल्यार फुडल्या फावटी याच समाजान तांकां चिमला पायल दवरपाक दिवपाक जायना तुम्ही म्हणलं पळय आता पॉलिटिकल हितून गेले तुम्ही जेन्ना पार्ट्यो आसता आता हे तुमचे हे पळय कोण आहा पळय ते ट्रायबल आहा पळय ते पार्टी घेवन वयता म्हणजे बीजेपी पार्टी म्हणजे बीजेपी पार्टी हांव कितें सांगता पळय तेंच ते फुडें वता हे कितले पासून सारकें आहा जेन्ना तांकां आपल्याच्या समाजाक फाटीन दवरून पॉलिटिकल पार्टियांचो एजेंडा फुडें व्हरप एक गजाल हांव सरळ सांगूंक सोदता तुम्ही पळयला मोर्चा आसता मोर्चा सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी मोर्चा आहा कसलो मोर्चा आहा एक म्हणटा ते ST मोर्चा आहा मायनॉरिटी मोर्चा आहा आणि बाकीचे मोर्चा आहा तुम्ही पळयला एक भाटकार मोर्चा म्हणून आसपाक जाय वयला कास्टाचे मोर्चा आसपाक जाय त्यांचे मोर्चा ना त्यांचे मोर्चा फक्त हे मोर्चा आहा पळय फक्त प्रोपोगंडा करता त्या टायमाचेर येता आणि म्हाका दिसता व्हेरी क्लियर अँड कट जे मोर्चांनी आता या पार्टीचे जे रुलिंग पार्टीचे मोर्चा आहा पळय तांच्यांनी हांगासर येवपाक जाय आणि तांच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय नाजाल्यार ते समाजाच्या नांवान ठेकेदार कशे भोवन लोकांच्या समाजाच्या नांवान तांच्यांनी वोट घेवपाक जायना आज म्हाका दिसता फेलियर जे आहा पळय ते हेच लिडर जाल्ले आसात आणि हे फक्त आपले सांबाळपा खातीर आपले पद सांबाळपा खातीर आपले फुडली तिकेट सांबाळपा खातीर हे सॅक्रिफायस जाल्ले आहा तांकां समाज प्रायोरिटी ना खूप बरें दिसता आयज आमच्या वांगडा आमचो भाव रामा आसा तेणी ते कितें सोंसलां ते जग जाहीर आसा आनी आयज तेणी सांगलां तेणी जग जाहीर सांगलां हे तेजे कडेन जे घडलां तितून कोण मास्टर मायंड आसले ते रोहन खंवटे आनी CM प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण आयज ते दोगूय जाण हे आमचे जी आवय आसा तयार लेक आसा आमची जिवनदायिनी आहा तिका काबार करपाक फुडें सरलेले आसा सो ह्या महायुद्धान रामा आनी ती सगळी टीम आयज येयल्ली आसा सो तेचो सपोर्ट आमकां सदांच लागता आनी तो सदांच आमच्या वांगडा आसा IT पाकाच्या टायमार आसलो तो PDAच्या टायमारूय आसलो
सो आमकां खूब आमच्या सगळ्याच्या वतीन ताका धन्यवाद. आणि त्यांनी सांगलेले आहे की ह्या वर्साच्यान तो परत आपूण ग्रावंडाचेर येतलो म्हणून आमी ते पळयताले. सो ताका एक ह्या नव्या वर्सासून ताका आनीक ती शक्ती मेळची. हे जे बीजेपी गव्हर्मेंट आमी ताका नांवूच धरला की हे युद्ध जे आमचें महायुद्ध आहा फक्त युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट न्हू, हे महायुद्ध आहा ते बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आहा. आणि हे कौरव रुपी बीजेपी आमकां जेन्ना असले लोक येता रामा सारखे लोक येता तेन्ना आमकांय स्ट्रेंथ मेळटा, तेन्नाय आमकां वरदान म्हणटा. सगळ्यांच्या वतीन चिमलकरांच्या वतीन आणि आमी हे करता तुजे वेलकम आणि तुजे धन्यवाद. तर अजय, आता आमी पळयले 5 दीस हिंगासर NGOज येता, एक्टिविस्ट येता, गव्हर्मेंटाचो अजून पासून कांय एक स्टेटमेंट ना, कांय ना. 4 तारीख जावन तांकां जाग घेतलेली दिसता, कित्याक आतां हो मुवमेंट आनीक चड व्हडलो जाता अशें तरी दिसता. आमी काल त्याच खातीर तांकां जाग येवपाक जाय म्हणून. जे कितें वर्सान 2026 वायट तेंच्यांनी कितें कर्मां केला त्यातून 4 पुतळे आसले तरी पूण तांकां जाग येवंक ना. आमकां दिसलेलें की 26 तर ती तांकां जाग कितें तरी येतली म्हणून. 4 तारीख हे आंदोलन आमकां तर दिसना ते आमकां सपोर्ट करतले की ज्या पद्दतीन सकाळी सांगला आमी शॉक जाले. जे मशिनरीज इतले दीस चलताले त्याच्याकून डबलिंग मशिनरीज येयला सकाळी. तो व्हिडिओ आमी तुमकां सेंड करतलेच. सामकें कॉन्क्रिटायझेशन मशीन आमी झाडार चडून आतां एक व्हिडिओय काडला, कित्याक भितर गेट केला आमकां वचपाक मेळना. तो इतले डिस्ट्रॉय केल्ले आसा, इतले ते आतां कॉन्क्रिटायझेशन करपाचे रस्तो तसो करप चालू आसा. सो ते जर तशें करता जाल्यार ते जर इल्लिगली तशें काम करता जाल्यार आमकांय आन्सर स्ट्रेंथ दाखोवची पडटली, आमकांय आमचो आवाज बुलंद करचो पडटलो. आणि 4 तारीख आमचे फुडले जे कितें आसा ते आमी 4 तारीख सांगतले. मात एकूच चेतावणी हे सरकार दिता, हे आंदोलन हा, हे महायुद्ध हा, ते आता तीव्र जातले, प्रखर जातले आणि स्ट्रॉंग जातले. रामा, एक ग्रास रूट लेवल म्हणटा पळय ते आमची पंचायत, पूण आतां आमी अशें पळयता की ते पंचायतूय पॉलिटिकल वयता, म्हणजे कंट्रोल्ड बाय ही पार्टी, कंट्रोल्ड बाय ती पार्टी, आनी मागीर त्या पार्टीचें धोरण घेवन ते फुडें वयता. कितले पासून सारकें दिसता तुका हें? ही पंचायत हो ग्रासरूट पॉवर, हो पंचायत जो आसा पळय 73rd अमेंडमेंट हे सगळे फूल पंचायत पॉवर आहा पळय ते मिनिस्टरांक दिवपाक लागले. आणि मिनिस्टरांचे आयकपा जाल्यार पंचायती बंद करा. देर इज नो यूज ऑफ पंचायत. पंचायत ग्रामसभा ही कित्याक लागून आहा? लोकांचे विचार एक्सप्रेस करपाक लागून आसा न्ही. आणि ताकाच लागून हांगासर पंचायत घडलेली आसा. सो ह्यो पंचायतीन तर पॉवर तर सगळेच सेंट्रलायज जाल्ली आसा जाल्यार वाय आर वी किपिंग द पंचायत? वी हॅव टू क्लोज डावन द डोर्स ऑफ द पंचायत. गोंयान पंचायतीच नाका. गोंयान लक्षात घे, गोंयान तर गांवकारांचे तर आयकपाक शकना जाल्यार पंचायती बंद करा. आमी जे आमचे पुर्वज जे आशिल्ले पळय कितें करताले, गांवांत मिटिंग्यो घेताले आनी गांवकार आसताले, बुदवंत आसतालो. आता बुदवंताच्या प्रमाणे थंयसर आमचो एक वडील आमी काडटा आणि त्याचे आमी सगळ्यांचे आयकून घेता आणि त्याच्या प्रमाणे आमी आमचो गांव चलयता. आमकां पंचायती बिचारी कांयच ना. जर तर पावर दिवपाक शकना जाल्यार पंचायती आनी कित्याक लागून आहा त्यो? पंचायती बंद करपाची गरज आसा. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खऱ्यांनी सांगता तुका, आमकां हे 40 आमदारांची सुद्धा गरज ना. जर तर आमकां आमचो पावर आमचे कडेन दिलो जाल्यार वी कॅन रन आवर शो. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळे त्रासान पडलेले आहा पळय, बिकॉज इट इज एव्हरीथिंग इज कंट्रोल रायट फ्रॉम द बिगिनिंग. म्हणल्यार पंचायत लेवल खंय वचपाचे लोकांनी तुमी म्हाका विचारता. पंचायतीन गेल्यार पंचायतीन जस्टीस मेळना, बीडीओन गेल्यार बीडीओन मेळना, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मेळना. डायरेक्टर पंचायतीन तर जाल्यार मागीर सगळे म्हणटा कोर्टान चॅलेंज कर. कोर्टान चॅलेंज केले सुद्दां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज इवन ज्युडिशरी जी आसा पळय आमी काय उलोवपाक शकना म्हणटा. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता की ज्या भाशेन आतां पळयलां आमी सगळे, त्या ज्युडिशरीचेर विश्वास दवरूं काय ज्युडिशरीचेर विश्वास दवरूं नाका हो प्रश्न येता. कित्याक आयज रेप करून मनीस सेंटेन्स दिवन ताका सुटलेलो आसा. सो कोणाचेर विश्वास दवरपाचे लोकांनी मिनिस्टरांचेर विश्वास दवरपाचो, लोकांनी पंचायतीचेर विश्वास दवरपाचो, लोकांची ज्युडिशरीचेर विश्वास दवरपाचो, काय लोकांनी एक्झिक्युटीव बॉडीचेर विश्वास दवरपाचो? हे सगळें खंय आहा? म्हाका जाल्यार दिसता की व्हेरी क्लियर अशें दिसून येता की मिडिया बाबतींत सांगूंक सोदता, दिस इज नॉट आमी गोंयान चेंज जातले आनी गोंयकार चेंज हाडटले अशें रावनाका. इट इज वी हू हॅव टू ब्रिंग द चेंज. वी हॅव टू कम आउट फ्रॉम आवर कम्फर्ट झोन. आमी कन्व्हिनियन्सान करून आमी रावन आमी चेंजीस करपाक शकना. आमकां भायर सरचें पडटलें, आमकां एक व्हडलें आंदोलन करचें पडटलें. जरी तर नेपाला सारकी कंट्री युथ जेन झी म्हणून जर तर भायर सरून सगळे देशाक तेंच्यांनी दाखयले, मिनिस्टरांक दाखयले, जाल्यार आमची ती कापासतात ना. आमी करूं शकता. जेन्ना सगळो 4 पिलर आहा पळय ते कॉलेप्स जाता पळय, आनी हे कॉलेप्स जावपाक कंट्रोलान कोणी दवरपाचें? ज्युडिशरी इज द मेन बॉडी जेणी कंट्रोल दवरप आसता. आयज ज्युडिशरी जर कंट्रोलान नाशिल्ली जाल्यार आज हांगासर लोकांक त्रास करपाक पडपाक नासले. ज्युडिशरीच्या फाटल्यान कोण येता? एक्झिक्युटीव बॉडीज.
एक्झिक्युटिव्ह बॉडीज काय करता एक्झिक्युटिव्ह मिनिस्टरांक ऐकता आणि मिनिस्टर आता बाकीचे जे ग्रास रूट पॉलिटिक्स आसा पळय ते कोणाचे येता सगळे कंट्रोलान आसा देर आर ओनली फ्यू मीडिया चॅनल्स रायट नाव फोर्थ पिलराचे सांगता देर आर फ्यू मीडिया चॅनल्स हू स्टील होल्डिंग द पिलर ऑफ दी फोर्थ पिलर आज फोर्थ पिलर तो मातसो उरलो आसा सोशल मिडियाने बाकीचे कंट्रोल जाल्या सो आमचो वॉयस आहा पळय तो कंप्लिटली दामलेलो आसा आणि म्हाका दिसता द फेलियर वी कॅनॉट ब्लेम ओनली पर्टिक्युलरली अबाउट द पॉलिटिशियन इट इज एव्हरीवन हू हॅज बीन फेल्ड बिकॉज इट इज बीन तो कंट्रोल तुम्ही म्हणता की ते सिस्टमच फेल झालेले आसा कंप्लीट सिस्टम फेल झाली आसा कंप्लीट सिस्टम फेल झाली आसा जेन्ना जजाच्या घरान जरी तर इतल्या कोटींचो पयसो जो आहा पळय लासला तो मेळटा जाल्यार आमी कितें विचारपाचें ज्युडिशियरीचेर विश्वास दवरपाचो तरी विश्वास दवरपाचो बरोबर मागीर आज पर्यंत तुम्ही पळयात कुठलेशे कायदे आसा पळय ते फ्रेम जावन येतात अंडर हुज प्रेशर कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर येतात सगळ्याकडे रायट्स जाल्ले आसा सगळ्याकडे चालले आसा वेर इज द कंट्रोल ज्युडिशरी कडे दिश्टी पडना दिसता सगळें दिसता पूण आमीच वचून कोर्टान बसपाय म्हाका जाल्यार दिसता जेन्ना सगळे कोलॅप्स जाता पळय तेन्ना रेव्होल्युशन स्टार्ट जाता आणि खाली पोटार आशिल्ले लोक रेव्होल्युशन करूंक शकता जोड आशिल्ले पयशे लोक रेव्होल्युशन करपाक शकना आणि तेच हांव सांगूंक सोदतां जे मनीस गोंयान सगळे कडेन ऐकतात इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट वेन एव्हरी चारूय फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जेन्ना कोलॅप्स जाल्ले असतात तेन्ना लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी येता आणि लोक जेन्ना भायर सरता तेन्ना सगळे गरजेचे जाता रामा पयर एक हरमल मशाल रॅली जाली ज्या मॅसिव्ह अराउंड 3 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर TCP अंडर जे नॅचरल कवर दोंगराचो विध्वंस करून कन्वर्शनाक हें केला काल एक TCP मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला लोकांक खातीर आपूण ते फाटीं येता पूण ते क्लियर ना आनी ते एकच सर्वे नंबर तो बाकीचे अशें गोंयभर चल्लां TCP अंडर गोंयचो विनाश करपाचो हेजेर तुजें कितें मत लोकां खातीर फाटीं घेता म्हणल्यार लोकांक विचारून तूं एड करपाचें मरे लोकांक खातीर फाटीं घेता लोकांक चड लोक दिश्टी पडल्या उपरांत मागीर फाटीं घेतले तुमी लोकांक विचारून तुमी थंयसर माग करप आसतात पार्टिसिपेशन आसा रिजनल प्लॅन जेन्ना करतात बाकीचे जे प्लॅन करतात हाऊ मच पार्टिसिपेशन यू आर टेकिंग फ्रॉम द पब्लीक सो तुमकां जाय ते 39 इयर्स 72 बी तुमकां जाय ते भाशेन हाडटा आनी जेन्ना प्रेशर येता पळय तेन्ना तुमी म्हणटा की लोकांक जाय तेन्ना आमी उबे रावता म्हणून लोकांक जाय तेन्ना न्हू प्रेशर बिल्ड अप जाला म्हणून तुमी फाटीं सरूंक सोदता आनी हे परत येवपाक चड टायम लागपाचो ना इट इज ओनली अबाउट द मॅटर ऑफ टायम हरमलचो इश्यू न्ही बाकी गोंयभर ते TCP अंडर जे गोंयचो विनाश चालू आसा तेजेर तुका कितें सांगया 39 अंडराचेर अरे म्हाका एक सांग भुतानीक लागून आमी इतले झगडले बरोबर भुतानीक 39 परमिशन्स आर नॉट देअर विथ देम भुतानी कडेन 39 परमिशन ना तरी कोर्ट जो आहा पळय तेका दिता आता सुप्रीम कोर्टान वचपाचे आमी पयशे कोणाचे बेस जाता रे कोणाचे पयशे हाय कोर्टान आता तांकां दिले आता कोणा कडेन आणि म्हाका आता दुबाव व्यक्त जाता लक्षांत दवर की असले तो 39 तुम्ही म्हाका एक जनता सिंपल कॉमन मॅन विचारता व्हडलो लॉ केल्लो मनीस न्हू सिंपल 39 तर परमिशन ना तेजे कडेन जाल्यार तेका कोर्ट कसो ग्रांट करतात कितें आहा सगळ्यांक पयली प्रश्न असो आसा सगळ्यांक पयली ज्युडिशियरीचेर जे बसलेले आसा पळय तांचेर ईडी सर्वे जावपाक जाय सगळ्यांक पळय दिस अ स्ट्रॉंग स्टेटमेंट की पयली यांचेर कनेक्शन पळोवपाक जाय प्रॉपर्टीज पळोवपाक जाय वाय ओनली फॉर द कॉमन पीपल इट शूड बी फॉर ऑल द पीपल इट शूड बी फॉर ज्युडिशियरी दिस कंट्री इज नॉट अबाउट ओनली ज्युडिशियरीची कंट्री न्हू आनी जजांची कंट्री न्हू दिस कंट्री इज अबाउट ऑल द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल सो म्हाका अकाउंटेबिलिटी विचारपाक गरज आसा आणि आज हे कित्याक लागून म्हणटा हांव जितले IAS ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आहा पळय गोंयान कितले प्रॉपर्टी घेतला ते चॅक करपाची गरज आसा जे पुलिसांनी डिपार्टमेंटांनी बशिल्ले DGP लेवलाचेर बशिल्ले आसा त्यांचे प्रॉपर्टी चॅक करपाची गरज आसा कित्याक गोंयान येतात ते पयशे हे पळोवन पळयतात सो दॅट इज द रिजन वाय कंप्लीट थिंग इज कोलॅप्स्ड आणि म्हाका जाल्यार दिसता यांचे सगळ्यांचेर ऑडिट जावपाक जाय सगळ्यांचेर ऑडिट जावपाक जाय I have question and I have right to question each and every one. It might be judiciary also. That is my principal right. हो तुवें म्हणलें पळय ऑफ द पीपल फॉर द पीपल आनी बाय द पीपल म्हणजे डेमोक्रेसी Of course. पूण तुका दिसना हे अगेन्स्ट द पीपल काम करता म्हणून This is totally against the democracy. This is totally against the people. हांगासर लोकांक न्याय ना फक्त पावरान बशिल्ले आहा पळय तांकां न्याय आसा हांव ज्या भाशेन विचारता आनी हांव सुप्रीम कोर्टाक विनंती करता की आज तुमच्याच मिडियमाच्या बाबतीन देर इज वन लॉयर हू सेज that country is burning in the court तो सांगता कंट्री इज बर्निंग म्हणून कित्याक लागून सांगता तुमचे जे फोरम असता वेर रिस्पेक्ट आम्ही जजाक दिता थंयसर थंयच म्हणटा कंट्री इज बर्निंग सी हाव दे आर फायटिंग इज दिस द डिसिप्लीन सो देर इज नो डिसिप्लीन इन द कोर्ट सो हाव वूड एक्सपेक्ट द डिसिप्लीन इन द स्टेट